भावनो आनी भयणीनो, आमी सगळीं जाणां एकसूरपणान जियेना. आमकां देवान अशीं घडल्यान की आमकां दुसऱ्या बरोबर उलोवंक जाय, दुसऱ्या बरोबर वावरूंक जाय. आनी अशें करिना जाल्यार ती सारकी ना म्हणटा आमी. कितें तरी घडलां तांच्या जिवितान, भियेल्लीं आसा, तो कितें जाल्लें आसा, पूण तांकां जाय तें. म्हणटच देवान आमकां अशीं घडल्यान की आमचे मदें आपलोच स्वरूपकार ताणें घातला. देव एकसुरो ना. देव आपल्या पुता आनी पवित्र आत्म्यान सगळें जियेता. आनी होच पवित्र आत्मो आमकां घडटना ताणें आमचे सगळें दवरलेलो आसा. कसो? आमचे कुडीन ताणें सुस्कार घातला आनी तो जावन आसा ताचो आत्मो. आतां आमच्यान ताका आजीर जावंक जाता, ओ आमी ताका आजीर जायनासतना जियोंक जाता. आनी आमी चडशीं जाणां अशींच जियेता. पूण आमी तर सुस्काराक आजीर जायत, आमी देवाक आजीर जाता. कित्याक सुस्कार जावन आसा पवित्र आत्मो एके वतीन, आनी तो आमचे सगळें आयलो, ताका आमी एकवटून रावलीं की आमचें सगळेंच जिवीत तो बदलूंक लागता. आमची चिंतना भावना आमी जितली ताका दितले तो आमचे सगळें आपली जाणवाय उगडापी करतलो. पूण ताची जाणवाय ताची न्हय, ती ताणें जेजू कडून घेतलेली आसा म्हणून ह्या तिसऱ्या वाचपान आमी आयकलां. तो जेजूचें सगळें आमकां कळयतलो. नवें कितें सांगचो ना, जेजूचेंच सांगतलो जें जेजून ताका दिलेलें आसा. आनी जेजू कोण सांगता? बाप सांगता. सगळें बापाचें तें सगळें म्हजें म्हणटा. आनी हें म्हजें पळय तें तुमकां हांव कळीत कोत्ता. पूण आतां तुमच्यान सगळें शिकोंक जायना. पूण जितली आमची वाड जाता तितली आमकां समजणी येता. आनी हे समजणी उदेशी आमकां सगळें कळोंक लागता. तर पळयात, ही सगळी सृश्टी कोण चलयता? देव चलयता. सगळें टापटीप जाता पळय, पूण आमी तें विस्कोटा येता. कित्याक आमी झाडां कातरलीं की ना, मागीर पावस सारको येना आनी आमी देवाक शीण कोत्ता. इतलीं झाडां कातरलेलीं आसा, पूण तितलीं झाडां आमी रोवंक ना, ती वाडोवंक ना. ताका लागून हो सगळो हवामान आमचो बदललेलो आसा. कोणें बदलला? तर आमीच, मनशांनीच. तर आमी आमकांच वायट कोत्ता, एकामेकाक वायट कोत्ता. तशें आमी करूंक फावना. पूण आमकां पाप साहेबान सांगलां, सृश्टी मदें आनी आमचे मदें हो संबंद आसूंक जाय. कित्याक सृश्टी आमकां देवाचे सगळे रूपकार दाखयता. आनी आमी कोण? तर आमी देवाची सृश्टी. पूण ताणें आमकां आपल्या सारकी केलेलीं आसा. ताचो पवित्र आत्मो आमकां दिलेलो आसा. आनी ताका लागून हो पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाडा येता. हे संकश्ट ह्या संवसारांत खूब आसात. कितें ना कितें ओदृश आमचेर आनी दुसऱ्यांचेर कोसळटा. पूण त्या वेळार आमी जाणो हें आमी घडोवन हाडलां, ओ आमी आमकां लागून हें घडटा म्हणून. तातूंतली आमी कशीं भायर सरतल्या तेन्ना आमकां भावार्थ जाय. ह्यो वस्तू आमकां साल्वासांव दिवच्यो नात. ताका लागून आमी देवाचेर पातयेवन रावता. कित्याक देव हें सगळें थाऱ्यार हाडटलो. ताका लागून हो भावार्थ आसलो की ना, आमी बोरवाशान तो कोत्तलो म्हणून आमकां खात्री आसा. कित्याक तो आमचे मदें आपलो मोग, आपलें आसप अदीकान अदीक वाडयता. मोग म्हणचें कितें? मोग म्हणचें तें आसप ज्या उद्देशी आमी आमचे पासत जियेना, आमी दुसऱ्यां पासत जियेता. कित्याक दुसरी न्हय, ती आमचीच, आमीच, आनी आमी सगळीं जाणां देवाची. हे भाशेन आमी आमचें जिवीत सारता. हें सगळ्या जाणांक आमकां कळलेलें आसा. पूण ते भाशेन आमी सदांच जियोंक जाय जाल्यार आमी प्रत्येक सुस्काराक आमच्या आजीर जावंक जाय. कशें जातलें तें? ती प्रॅक्टीस करूंक जाय. हांगसर पळय आमचे बाय स्टिशा सगळो प्रॅक्टीस कोत्ता म्हणून तें बरे भाशेन वाजयता. ताका लागून प्रॅक्टीस जाय. तुमी सदांच रांदतात ती बरें बरें रांदूंक लागतल्यात. एक दीस रांदलें जाल्यार सारकें जायना न्हय. ते भाशेन ती प्रॅक्टीस आसूंक जाय. आमी सदां चलना जाल्यार आमकां चलोवंक कठीण जातलें. आमी एक्सरसायज करना जाल्यार आमी दोत्तेल्या.
तर हाका लागून ती प्रॅक्टीस सदांच जाय. कशी भाशेन करूंक जाय? रातची तुमी आतां हांव आदीं तुमकां सांगतलो हात जोडात म्हणून, पूण आतां तुमकां अशें सांगता हांव, कोंत घेयात. सायबीण माय आमचे पासत मागता, ती आमकां राखता, तो तिचेच उद्देशी आमी जेजूच्या एकवटान रावया. प्रत्येक मणी घेतलो की ना, सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान भरोन येता. जशे भाशेन एक आणयेंत आमी उदक घालता तेन्ना ती सकलथान वयर भरोन येता, ते भाशेन आमी सुस्कार घेतलो की ना, पांयची बोट आसा तिजोतान तकले मेरेन सुस्कारान भरोन येता. सुस्कार आमी जाणो की जावन आसा म्हणून पवित्र आत्मो आनी जेजूचें आसप आनी बापाचें आसप, तर ते आमचे सगळे येतात. तर आमी सगळे आमचे भितर चलता तितलें किरकोळटें, आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, कोणेन आमकां वायट केलें, आमचो राग आसा, हे सगळे जेजूच्या नांवान भायर काडया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 जेजू, सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणून या. मागीर सुस्कार घेतना दुसरो मणी घेवया. सगळें ताचें बरेंपण आमचे भितर भरोन आयलें. मागीर हें सगळें बरेंपण आनी भितर आहा तितलें रिकामें करया. जशे भाशेन एक आणी आमी साफ कोत्ता, 5 मिनट लागता ताका. पयले पाटी घातलें की ना, मागीर मातशें उदक घालयता आनी भायर उडयता, पोत्तून घालता, मागीर बोटांनी आमी सगळें भायर भितर आहा तितलें मातशें धील कोत्ता आनी मागीर तें पोत्तून उडयता. आनीकूय लागलेलें आहा तिसरे पाटी. मागीर आमी साबू घेता आनी स्क्रबर घेता आनी मागीर सगळें साफ कोत्ता. तें नितळ जावंक ना, 1 2 3 पाटी जालें की ना, 4 5 6 पाटी, मागीर तें नितळ जाता. 5 मिनट लागतात. तेच भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजूच्या एकवटान रावशात. आमी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान आनी बापा सोबे आमचें जिवीत मांडून न्हिदोंक वेतले. आनी कितें जाता मागीर? जेजू बाप आनी पवित्र आत्मो आमकां पोत्तून घडोवन हाडटा. कित्याक ताणें आमकां आपल्या सारकें केल्लें आसा. तें देवाचें स्वयं आमचें सगळें तो घडोवन हाडटा. सकाळीं उठली की ना, ताका पोत्तून 5 मिनट लागता हें सगळें कवर जावच्या. प्रत्येक मणीचेर तुमी करशात जाल्यार हांव तुमकां गॅरंटी दितां, आख्खी रात आमची मागण्यांची जातली. नाल्यार इतली रात पळय आहा ती बेश्टीच घालता आमी. जेजू सोबें, बापा सोबें, पवित्र आत्म्या सोबें घालया आनी पळयात आमी ताची भुरगीं, ताच्या भुरग्यांचें जिवीत आमचें सगळें उदीक वाडटलें. दिसाचें कितें जातलें मागीर? सोंपेपणी आमची चिंतना, भावना, बरी वायट पोजणी आयली, रोखडीच जेजूच्या नांवान आमी घालून तातूंतली आमकां सुटका मेवतली. आनी दुसरीं जीं पातकान आसात, आपलेपणान आसात, तांचें आमचेर घेवचें ना आमी. तांचे आमी जेजूचेर दवरतले. ती आमचें सगळें कितें उत्पन्न करतात, आमची चिंतना, भावना, तीं बी जेजू सगळें दवरतले. आनी आमकां हे परी पवित्र आत्म्यान सुटका मेवतली आनी आमी उदीक जें जेजू आमचें सगळें तांचे पासत म्हणूंक सोदता तें म्हणूंक लागतलें, करूंक लागतलें. आनी हे परी देवाचीं भुरगीं खरेपणी आमी जियेतले. पवित्र त्रित्वेक आमी मान दितले. हांवें सांगलां पळय तितलेंय तें आमच्या जिवितान खरें जातलें. तर ह्या वेळार म्हजी आनी भावणू 1 मिनट आमच्या हात शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया आनी आमच्या सुस्काराक आमी हाजीर जावया. सुस्कार आमी सगळो गोत घेता, कित्याक सुस्कार आमचे सगळे आपलो सुस्कार घेता. देव आमचे सगळे आपलें जिवीत घडोवन हाडटा. ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. सायबीण मायन आमकां दाखयलां आनी म्हणलेलें आसा तें आमी तेच भाशेन जियोया. हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे तूं म्हाका घडोवन हाड. कित्याक हांव तुजो सांदो, एक किरकोळ सांदो पूण एकदम म्हत्वाचो. तर जेजू हे परी तुका सहकार करच्याक आमकां सगळ्या जाणांक तुवें मदत केलेली आसा. ते परी जियोवच्याक आमकां रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट तुज्या एकवटान जियोंक आमकां मदत कर. कित्याक आख्खी रात आमी पवित्र त्रिये सभेंत सादतल्या. तुवेंच आमकां हें सांगलां, तुज्या जिवितान आमकां तुवें दाखयलां, त्या प्रमाणे आमी जियेतल्या.